नमस्कार. आम्ही असं सध्या कलांगूट पोलीस स्टेशनाचेर आणि कलांगूट पोलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हणजे की फाटल्या 2 दिसां पयलीं कलांगूट कोरबावाडो हांगासर एक 2 युथा मदीं एक आर्ग्युमेंट जाल्लो टॅटूच्या बिझनसाक लागून आणि तेंचो जी आर्ग्युमेंट आशिल्ली खंय तरी झगड्याचें रुपांतर जालें आणि जो अक्यूज आसा हाणें एक शार्प नायफ घेऊन जो विक्टीम आसा हाचेर मारपाचो प्रयत्न केलो, तेजो मर्डर करपाचो प्रयत्न केलो आणि थंयच्यान आपल्या वांगडी वांगडा त्या विक्टीमाक थंयच साडून थंयच्यान पळोवन गेल्लो. जो विक्टीम आसा तेणें आपल्या काही वांगड्यांक फोन करून त्या जाग्याचेर आपयलें. तेज्या फ्रेंडांनी तेका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेलें. थंयच्यान तेजी जी इंजरी आशिल्ली ती मेजर आशिल्ली, त्या कारणाक लागून तेका जीएमसीन प्रिफर केलें आणि आता सध्या तेजी जी ट्रिटमेंट आसा ती जीएमसीन चालू आसा. जेन्ना ही घटना जो असॉल्ट आसा जेन्ना हिची खबर कलांगूट पुलीस स्टेशनार कळ्ळी तेन्ना कलांगूटच्या पुलिसांनी थंयसर धाव घेतली. तेंच्यांनी थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर सुरवात केली. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसतना अशें कळ्ळें येयलें की हे जे 2 अक्यूज आशिल्ले ते रावपी मूळ कर्नाटका गडक हांगासरले आणि तांकां कर्नाटका हांगासर पावपा खातीर तेंचो एक वांगडी आशिल्लो तिसरो तेणी खंय तरी तांकां मदत केल्ली कर्नाटका हांगासर वचपा खातीर. सध्या तांकां जेन्ना ही लीड मेळ्ळी कलांगूट पुलीस स्टेशनार तेन्ना तेंच्यांनी एक स्पेशल टीम हायर केली आणि सध्या तेंची टीम जी आसा ती कर्नाटका हांगासर पाविल्ली आसा. जे अक्यूज आसा, जे मेन अक्यूज आसा तांकां धरपा खातीर. काल अशी एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की लेट नायट कलांगूट पुलिसांनी जो तिसरो अक्यूज आसा जेंकां ह्या मेन अक्यूजांक कर्नाटका हांगासर पावपा खातीर मदत केल्ली त्या अक्यूजाक कलांगूट पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आणि सद्या जी पुराय फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जी कारवाई जी आसा ती सध्या कलांगूट पुलीस जे आसा ते करीत आसा. सध्या जो अक्यूज धरलेलो आसा तिसरो तेची मेडिकल एक्झामिनेशन हांगासर काही वेळात करतले आणि ताका फुडलो रिमांडा खातीर म्हापशेच्या जीएमएफसी कोर्टात प्रोड्यूसय केले वयता. सध्या जे मेन अक्यूज आसात, जो मेन अक्यूज एक लमाडी म्हणून आणि दुसरो तेजो को अक्यूज परशा म्हणून हे सध्या एब्सकॉन्डिंग आसा आणि कलांगूटचे स्पेशल टीम जी आसा तांकां हाडपा खातीर कर्नाटका हांगासर पाविल्ले आसा. सध्या ह्या असॉल्ट केसी फाटल्यान जितली इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटीकर.